मोगाच्या बाबा भयणीनो जेसू ह्या संवसारांतले आपणाचे मिसांव खोबार करून पोत्तून बापाशी वेचे आदी आपणाच्या शिसांक एकठायता आनी तांकां एक किरीत संदेश दिता वो आमकां मार्कूचें शुभ वर्तमान 16 आवेसवर 15 वडींत मेळटा मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर सगळ्यांक परगटात भोवण्यांनो जेसू आपणाची बरी खबर परगटूंक आमकां सगळ्यांक आपयता आनी जेजूची बरी खबर कसली कितें परगटूंक जेजू आपयता हाचो जबाब आमकां जोआवाचें शुभ वर्तमान 3 आवेसवर 16 ते 17 वोट दिता जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 16 to 17 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडलो जेसू संवसारान आमची सोडवण पातकाच्या गुलामपणान जियेतल्यान सोडवण दिवंक जेसू ह्या संवसारांत आयलो आनी हीच बरी खबर म्हळ्यार जेजूची मोगान केल्ली सोडवणेची बरी खबर हो जेजूचो ताळो 13व्या शेंकड्यान बागयोंत आंतोनीन आयकलो आपणाचें जिवीत जेजू खातीर भेटयलें आनी आपणाच्या उतरांनी कोरण्यांनी जेजून दिल्ल्या शेगूण अवदेशी ताणें जेजूक परगटलो आज ह्या बागयोत्याक मान दिवंक ताच्या जिवितांतले शेगूण आपणावंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवाई दिवंक आज हो बागयोत आमकां सगल्यांक आपयता बाबा भयणीनो ही बरी खबर हांव आनी तुमी कशी परगटतल्यात कशी दुसऱ्यांक आमी दितेल्यात A.J. क्रॉनिन नांवाचो एक बरोवपी आसलो स्कॉटिश रायटर म्युजिशियन बराच भर तो मेडिकल दोतोरूय आसलो बरोवपी आनी बराच भर तो दोतोर आसलो वॉज अ मेडिकल डॉक्टर एट द सेम टायम अ प्रोलिफिक रायटर सोबीत ताचें एक पुस्तक आसा द सिटडेल नांवाचें जातूंत ताणें थंयसर एक पिक्चरूय मागीर ताचेर ह्या बुकाचेर पिक्चर आदारलेलें आसा द सिटडेल हो A.J. क्रॉनिन आपणाच्या जिवितांतली एक सोबीत घडणी बरयता तो एका हॉस्पिटलांत आसतना सांजेची खंय सुमार 5 वाजलेली एक आवय बापूय एक धाकटुलें भुरगें घेवन हॉस्पिटलांत येतात आयले तेन्ना हें भुरगें खंय खूब सिरियस आसलें क्रिटिकल आसलें जेन्ना दोतोरांनी A.J. क्रॉनिन आनी दुसऱ्या दोतोरांनी ह्या ल्हान भुरग्याक तपासलें तेन्ना खंय कळ्ळें हें भुरगें शी वूड नॉट सर्वायव तें साल्वार जावपाक ना डिफ्तेरिया हें दुयेंस जाल्लें आनी हाका लागून तें खंय सगळें चोक जातालें भुरगें चड वेळ उरचें नासलें भाव भयणीनो ताका उस्कार घेवंक त्रास पडटाले देखून ताका खंय ट्यूब घातलो आनी ट्यूब घालून थंयसर खंय एक नर्सीक बसयली तरणाटी नर्स आतां हे नर्सीचें खंय काम आसलें 5 वा 10 मिनटांनी हो ट्यूब आसा तो क्लीन करपाक कित्याक तो पत्तो चोक जातालो आनीक ह्या A.J. क्रॉनिनान हे नर्सीक सांगलें मेक शुअर दॅट यू आर ऑलवेज एटेंटीव ताणें खंय सांगलें सिस्टर चोतराय दवर तूं सगळे वेळार चतूर आसपाक जागृत आसपाक 10 मिनटांनी हो ट्यूब तुवें बदलूंक तुवें तो नितोड करूंकूच जाय आनी तो खंय हें सांगून इन्स्ट्रक्शन दिवन दोतोर खंय गेले A.J. क्रॉनिन आपणाच्या घरा गेलो रातची खंय मोदयांनीर ताका खंय फोन आयलो ताणें खंय फोन घेतल्यार दुसरे वाटेच्यान खंय ही नर्स आसली जी त्या भुरग्या सोशी आसली रडटाली आनी मागताली डॉक्टर प्लीज रश बॅक प्लीज कम बॅक टू द हॉस्पिटल दोतोर बेगीन यो हॉस्पिटलांत हो A.J. क्रॉनिन
हॉस्पिटलांत खंय गेलो. हॉस्पिटलांत गेल्यार त्या भुरग्याचो जो ट्यूब आसलो तो खंय सारको चोक जाल्लो. भुरगें तपासल्यार भुरगें मेल्लें. दोतोर एचे क्रॉनीन खंय दिल्लो. ही वॉज फ्युरियस. ताणें खंय नर्सीक सांगलें, आय टोल्ड यू टू बी अटेंटीव. तुका सांगलेलें चोत्राय दवर. हो ट्यूब हे भाशेन चोक कसो जालो. आनी तो खंय ताका तिका तिणें खूब तापयली. भाव भयणीनो, एक खंय थोडे एक मिनट कडेन वा थोडे सेकंड ही नर्स बाबडी खंय झेमीन पडली. उठली तेन्ना तिका कळ्ळें हो ट्यूब चोक जाला. हाका लागून तिणें बेगी बेगीन त्या दोतोराक आपयलो. भाव भयणीनो, ह्या एचे क्रॉनिनान ते नर्सीकूय इतली थापयली जोरी तो भुरगो थोड्या वरांनी मत्तलो आसलो पयलोच मेलो. हाका लागून खंय भरपूर तापयली आनी तिका खंय सांगलें, आय डिसमीस यू फ्रॉम युअर जॉब. आनी निमण्या खंय सांगलें, फाल्यां ऑफिसांत यो आनी तुजें डिसमिसल लेटर व्हर. म्हाका नाका तुजें तोंड फुड्यान पळोवपाक म्हाका नाका. भाव भयणीनो, हे नर्सीन आपणाची चूक ओळखून घेतली. एक जाप काडली ना, उगीच रावली, दुखां घडयत रावली. दुसऱ्या दिसाक ती घडी चिंताली आजचो राग घडीन निवतलो. पूण दुसऱ्या दिसा दोतोर एचे क्रॉनीन खंय आयलो. ताणें खंय येवन ती डिसमिसल लेटर ड्राफ्ट केली. ते नर्सीक आपयली आनी काडून तिच्या खंय हातान दिली आनी म्हणलें, गेट लॉस्ट, वच हांगासरली. ती नर्स मातसो वेळ थंयसरूच रावली. निमण्याकूय ह्या एचे क्रॉनिनान ते नर्सीक निमणें विचारलें, सिस्टर, डू यू वॉन्ट टू से समथींग? तुका कितें म्हणूंक जाय? आनी तो खंय तिचे वेळान ओडोन फुड्यान ताणें पळोवंक ना. ती नर्स इतलो वेळ दुकांनी तिचें दुकां व्हांवताली. तिणें खंय आपणाची मायन ओय काडली आनी ताका म्हळें, डॉक्टर, इफ पॉसिबल प्लीज गिव मी अ सेकंड चान्स. डॉक्टर, इफ पॉसिबल प्लीज गिव मी अ सेकंड चान्स. दोतोर, जाता जाल्यार म्हाका आनीक एकूच चान्स दी. भाव भयणीनो, एचे क्रॉनीन बरयता, आपणाक कितें घडलें तें आपूण नकळो. हांवें तिच्या हातांतली ती लेटर पुत्तून घेतली आनी तिका खंय सांगलें, प्लीज गो. दिलो चान्स. त्याच 2 वर्सांनी त्या हॉस्पिटलांत एक फंक्शन आसलें आनी त्या फंक्शनांत असो ए नर्सीक अवॉर्ड मेळ्ळो. द मोस्ट आउटस्टँडींग, डेडिकेटेड एंड कमिटेड नर्स. द बेस्ट अवॉर्ड, द बेस्ट नर्स अवॉर्ड 2 वर्सांनी हे सिस्टरीक मेळ्ळो. भाव भयणीनो, कित्याक आपणाच्या जिवितांतल्यान एचे क्रॉनीन बरयता, I remembered the words of Jesus to the woman caught in adultery. John chapter 8 verse 11. जोआंची शुभवर्तमान 8वो अवेसोर 11वी वोड. जंयसर जेजू ती ओस्तोरीक म्हणटा, वच, ह्या फुडें आनीक पातक करिनाका. भाव भयणीनो, ह्या एजे क्रॉनिनान तिका सेकंड चान्स दिलो. जेजू भाशेन तिका बक्षिली आनी ह्या बॉक्सोन्याचो फोड कसो, ही नर्स फुडल्या आख्खें जिवीत आपणाचें सगल्या पिडेस्ताच्या मोगान सेवा करूंक लागली. इतलें की फकत 2च वर्सांनी तिका बेस्ट नर्स म्हूण अवॉर्ड मेळ्ळो, व्हडलो पुरस्कार मेळ्ळो, सगल्याहून बरी नर्स म्हूण. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही बरी खबर परगटूंक जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. ह्या संवसारांत जियेता आसतना घडी आमी चुकतात, पडटात, पूण हाका सोडवून दिवंक
ज्या मनशाचें जिवीत काळोखान बुडलां ताचें जिवीत उजवाडांत हाडूंक जेजू म्हाका तुमकां सगल्यांक आपयता. आनी न्हूच ही बरी खबर फकत थोड्यांकूच. आयचें पयलें वाचप तुमी चितान आयकलां जाल्यार इसायास प्रवाद्याक देव विचून काडटा जायते शेकडे आदीं इस्रायल पोरचेक आपणाची बरी खबर पोरगोटूंक. जी पोरसां गुलामपणांची येताली ते पोरचेक सुटकेची बरी खबर दिवंक जेजू देव करीत भाशेन इसायास प्रवाद्याक विचून काडटा. इसायास प्रवादी हे देवाचे आपोणे स्विकारतात. इस्रायल पोरचेक हो सोडवणेचो संदेश दिता. पूण आयच्या वाचपांतल्यान आमी आयकतात देव इसायास प्रवाद्याक सांगता तुवें फकत इस्रायल पोरचेची सेवा केल्या म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. ही बरी खबर फकत इस्रायल पोरचेक दिल्यारूच पुरो ना. तुका हांवें विचून काडला ही म्हजी बरी खबर सगल्यांचें जिवीत उजवाडीत करूंक, थोड्यांकूच न्हय. भाव भयणीनो, जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगट करूंक आपयल्या. आनी हेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत देव किरीत भाशेन बागयोन पावलूक विचून काडटा. कोरिंतांची त्या शारांतली पवित्र सभा आसा ती पातकांची येताली. जायते तरेचें वायट ताच्या जिवितांत आसलें. असल्या वेळार थंयसर बागयोन पावलो कोरिंताचे पवित्र सभेक आयचे चिठींतल्यान सांगता सगल्यांक तुमकां बागयोन जावंक आपयल्यान तुमी गोडे वायट जिवीत जियेतात आतां तें सोडात. वायट जिवीत सोडात, बरें जिवीत आपणायात. सगल्यांक बागयोन जावंक देवान आपोवन हाडल्यान. भाव भयणीनो, तर बागयोन पावलो एक कोरिंताचे पवित्र सभेक हो बोगसण्याचो संदेश किरीत भाशेन नव्या जिविताचो संदेश पातक सोडपाचो संदेश पाठयता. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमी आनीक एक देवाचो विचून काडलेलो किरीत प्रवादी आमी आयकतात. बागयोन सुवां बातिस्त ताका देवाची जेजूची वाट तयार करूंक धाडलेलो. बागयोन सुवांच्या जिवितान आमी 3 पावंडे पडयतात. पयलो पावंडो तो जेजूक सोडवूंडार म्हूण ओळखता. आयच्या शुभ वर्तमानान ही उतरां मेळटात. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजूक बोट दाखोवन म्हणटा दिस इज द लॅम्ब ऑफ गॉड हू टेक्स अवे द सिन्स ऑफ द वर्ल्ड. बाबा भयणीनो, जेजूक ओळखता. तो देवान धाडलेलो मेसियस म्हूण देवाचो पूत म्हूण ओळखता आनी ताका आपणाच्या जिवितान किरीत जागो दिता. दुसरे सुवातेर दुसरो पावंडो पडयतात. आपणाचें आख्खें जिवीत ह्या जेजूक खातीर भेटयता आनी जायते फावटी म्हणटा हांव ल्हान जावंक जाय, जेजू व्हडलो जावंक जाय. म्हज्या जिवितांतल्यान म्हाका धाडला फकत ताची वाट तयार करूंक, इतलें की ताच्या वाणाची वादी सोडूंक हांव पुरतो न्हय. बागयोन सुवां बातिस्त ल्हानविकायेन ही जेजूची प्रवादी कसो जेजूची वाट तयार करता. आनी सर शेवटी तिसरो पावंडो आमी पडयतात. जेजून आपणाच्या शिसांक म्हणलेलें जुवांचें शुभ वर्तमान 15व अवेस्वर 13वी वडींत कोणेंय जरी आपणाच्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. जाल्यार बागयोन सुवां बातिस्तान आमी जाणात मार्तीर कसो आपणाच्या जिविताचें बलिदान ताणें दिलें. मार्तीर कसो मरून ताणें जेजूची उतरां साकार केली. आपणाच्या इश्टा जेजू खातीर आपणाच्या जिविताचें बलिदान दिलें. हे तरेन आपणाचो हो उत्तम मोग आपणाच्या दुनिया सवे आपणाच्या देवा सवे बागयोन सुवावान दाखयलो. भाव भयणीनो, आज आमी हांगासर बागयोन आंतोनीची परब समोरतात. बागयोन आंतोन खूब भुरगो मेलो. तुमी घडये जाणात जिविताची फकत ताका 36 वर्सां 36 वर्सां आसली. तो मेलो तेन्ना 1109 वर्सां जल्मलो. 1231 वर्साक मेलो. पूण ह्या 36 वर्सांनी ह्या व्हड बागयोतान जेजूचो खूब मोग केलो. आपणाचें आख्खें जिवीत ताका मिलाग्री करचें देवान किरीत एक दान दिल्लें. हें दान ताणें सदांच जेजूचे पोरचे खातीर भेटयलें. भाव भयणीनो, ताच्या हांगासर बरी मुर्ती आसा. पळयतात आमी आंतोनीच्या जें पुस्तक आसा ताचेर बाडोक जेजू आसा, धाकटुलो जेजू आसा अशें सांगतात. टिसो नांवाचोय एकलो इटालियाक एक मनीस आसलो. तो थंयसर ताणें एका दिसाक बागयोन आंतोन ताच्या घरार रावतालो. एक रातीक रावंक आयिल्लो. आनी जेन्ना बागयोन आंतोन आपणाच्या रुमांत आसतना कुडांत आसतना
एकटेसून खंय भायल्यान रावून सगळोच रूम उजवाडलेलो पडयलो आनी ताका दिसलें बागेंत आंतोनीच्या ह्या कुडांत उजो पेटला. तो बेगीन बेगीन खंय उजो पालोवचे खातीर ताच्या रुमा सुरशी गेलो. देराचे कांशींतल्यान ताणें एक सोबीत दर्शन पळयलें. बाडोक जेजू ताच्या कांकींत आसलो. बागेंत आंतोनीच्या कांकींत बाडोक जेजू खेळटालो. ते दोगूय एके भाशेन उलयताले. हें दर्शन पळोवन तो खंय इतलो खुशाल जालो. तो कितलोच वेळ दाराच्या भायर तसोच उरलो. दर्शन कोबार जातच बागेंत आंतोनीन खंय ह्या टेसूक पडयलो आपणाक पडयतात आनी ताणें खंय सांगलें हें दर्शन कोणाकूच सांगो नाका. भावणेनू इतलो जेजूचो तो मोग करतालो आनी हाका लागून जेजून ताका दान कशें आपणाचें दर्शन दिलें. आज हो बागेंत आज आमी पोरबेक आयल्यात. म्हाका तुका कसलो संदेश दिता. ही परब आमकां तेन्ना बरी जातली जेन्ना बागेंत आंतून आमकां कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत आमी पाडटल्यात. बागेंत आंतून पयलो संदेश आमकां जोआचें शुभ वर्तमान 8वो आवेसवर 12वे वडीन जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. भाव भयणीनो जेजू आमचें सगळ्यांचें जिवीत उजवाडीत करूंक सोदता. बागेंत आंतोनीन ह्या जेजूचो खूब मोग केलो आनी कसो मोग केलो. भाव भयणीनो तुमी तो इतिहास वाचीत जाल्यार ताचें जिवीत वाचीत जाल्यार 1981 वर्सा 1981 जानेराचे 6 तारखेर बागेंत आंतोनीची जी कूड जो काशांव आसलो तो पाप साहेबाच्या प्रतिनिधींनी उगडूंक परवानगी दिली. आनी जेन्ना खंय ताचो काशांव उगडलो पादुवाचे सायंटिस्ट आसले फ्रॉम द युनिवर्सिटी ऑफ पादुवा. देर वॉज अ ग्रूप ऑफ सायंटिस्ट हू वर स्टडींग द बोन्स ऑफ सेंट एंथनी. ताची खंय पांयाची हाडां ताचेर टेस्ट केली तेन्ना बागेंत आंतोनीच्यो दिमियो आसल्यो ते हाड खंय खूब पेजान तांणी खंय ओडकून घेतलें. म्हळ्यार हो मनीस तांणी खंय दीस इज वॉट दे सेड दिस मॅन मस्ट हॅव बीन ऑन हीज नीज फॉर लॉंग टायम्स. तांणी खंय म्हणी हो मनीस दिमीर रावन जायतो वेळ ताणें मागणें केल्लो मनीस हो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो बागेंत आंतोनी आपणाच्या जिवितांत दिमीर रावन ह्या जेजूचो मोग केलो. मागण्यांतल्यान किरीत हुस्को दाखयलो. आज घडये तो म्हाका तुमकां म्हणटा दिसाक 24 वरां आसात. जेजू मुखार तूं कितलो वेळ काडटा. भाव भयणीनो कित्याक काडचो उगडास दवरचो. रोमकाराचे चिटीन बागेंत पावलो 8वे आवेसवरांत 31वे वडींत आमकां सांगता इफ गॉड इज विथ अस हू कॅन बी एगेन्स्ट अस. देव जर आमच्या सांगाताक आसा आमची आड कोण आसत. हें हांव थोडे दीस फाटीं गोवा मेडिकल कॉलेजींत शिकलो. म्हजोच एक सोयरो गोवा मेडिकल कॉलेजींत थंयसर कॅज्युअल्टींत आसलो. हांव ताचेशी गेल्लो. तो थंयसर कॅज्युअल्टींत आसतना मदेकातूच एक दादल्याक हाडलो. ताची बायल आनी ताची धूव बाराबर कॅज्युअल्टींत गेली. मातशे वेळान ताका भायर घातली आनी ती बाबडी दोगांय धूव आनी माय हात जोडून मागणें करतालीं. जायते दोतोर भितर गेले. जायते वेळान एक दोतोर भायर आयलो. दोतोर भायर येताच ती माय आनी चेडूं आसलें ते दोतोराशी गेले विचारतालीं आशेन विचारतालीं म्हजो घोव म्हजो डॅडी कसो आसा. आनी तेन्ना हो दोतोर सांगूंक लागलो. तो दोतोर खंयच्या धर्माचो तो हांव नको पूण दोतोर म्हूण त्या स्टेथोस्कोप घालून वायट कोट घालून आसलो. तो दोतोर ताका सांगूंक लागलो ही सिम्स टू बी आउट ऑफ डेंजर दिसता पूण कांय सांगोंक जायना. तेन्ना तें चेडूं उलयलें चिंतान आयकात. चेडूं भुरगें चेडूं दोतोराक सांगता डॉक्टर आय ट्रस्ट यू. दोतोर म्हाका तुजेर विस्वास आसा. हांव पळयत रावलो दोतोर कितें सांगता तो. दिस डॉक्टर सेड यंग गर्ल डोंट ट्रस्ट मी ट्रस्ट गॉड. I only treat, he cures. म्हजी उतरां न्हय एका दोतोराची उतरां. तो दोतोर त्या चेडवाक सांगतालो बाय म्हजेर विस्वास दवर नाका देवाचेर विस्वास दवर. हांव फकत इलाज दितां पेकवणी देव दिता. भाव भयणीनो हो विस्वास आमकां सगल्यांक आसचो. देव जर आमच्या सांगाताक आसा कोणाच्यानूच आमकां कांयच वायट करूंक जायना. आयचो पयलो संदेश
बागेंत हातून आमकां सगल्यांक असल्या मोगान जिवंक आपयता. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, बागेंत हातून आपणाचें आख्खें जिवीत दुसऱ्या खातीर करचिलें. जेजूची उतरां ताणें साकार केली. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. आनी हो मोग आमच्या घराब्यान पयलो जिवचो. बागेंत हातून जायत्यो मिलाग्री केल्यात, पूण एकूय मिलाग्र आपणा खातीर करूंक ना. आमचे लागीं तर कितें आसा, पयलो म्हाका म्हजो उगडास येता, म्हजें जिवीत बरें करूंक, मागीर फुडें म्हज्या फामिलीचें जिवीत बरें करूंक. पूण बागेंत हातून एकूय मिलाग आपणा खातीर करूंक ना. सदांच दुसऱ्या खातीर बागेंत हातून जियेलो. आनी आज घराब्यांत आसलेल्यांनी आमी विचारचें, हांगासर घोव आसात, बायलो आसात, आवय बापूय आसात, भुरगीं आसात, विचार करात, म्हाका लागून म्हज्या घरान शांती कुशालकाय आसा काय? हांव दुसऱ्या खातीर कितलो जी येता. एक एकल्यान विचारचें, कोणाक बोट दाखयनाका, एक एकल्यान विचारचें, हांव दुसऱ्या खातीर कितलो जी येता. भाव भयणीनो, आज घडये तुमी म्हणटल्यात फादर सगलीं आपसवार्थीत ना, जायतीं जाणां आसात दुसऱ्या खातीर आपणाचें जिवीत खोबार करतात. तरी वर्सां फाटीं हांव स्कॉटलँडाक एक इगर्जेंत आसलो. आमच्या भारताची एक फामील थंयसर आसली. आनी एक बापूय आसा, ताचो बापूय आसा, तो थंयसर ताचे बाराबरचे म्हाका सांगतालीं, फादर हो चड काम करता, दिसाचेंय काम करता आनी रातचेंय काम करता, रातची ड्युटी करता. ताचें हेल्थ पिड्या जायत फादर. ताका केन्नाय तुज्या देसांतलो तो, ही फ्रॉम युअर कंट्री, ताका सांग इतलो भार घेनाका. हो दादलो म्हाका मेळ्ळो, मुखामोड्यार पडल्यार पडटले. तो खूब दुयेंत आसलो. हांवें ताका म्हणलें, ही वॉज लुकींग रियली एक्झॉस्टेड. हांवें विचारलें, तूं रातचोय आनी दिसाचेंय काम कित्याक कोत्ताय? विसव घे, टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ, तुजी भलायकेची काळजी घे. तो म्हाका सांगूंक लागलो, फादर जाणा तूं, भारतांत घरा म्हजी बायल आसा, दोनूय किडनी पिड्या जाल्यात. किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक जायते पयशे जाय. फादर हांव हें काम करतां, पयशे एकठांय करतां, म्हजे बायलेचें जिवीत साल्वार करूंक. म्हज्या बायले खातीर हांव कितेंय करूंक तयार आसा. पूण तेच्या भाव भयणीनो, आज आमी विचारचें, दुसऱ्या खातीर आमी कितलीं जियेतात. आनी निमणे सुवातेर बागेंत हातून आपणाच्या जिवितांत ताणें सदांच निती स्वताची वाट तो चल्लो. आनी जेजू आमकां घडये म्हणटा, हांव वाट, सोप आनी जिवीत. भाव भयणीनो, गालजीबाग रावतल्या भाव भयणीनो, आमकां तुमकां काय बरो हें सैम दिलां, राखण करात ताची. आमचें गोंय सोबीत आसा, दोंगर आसात, झाडां पेडां आसात, काबार करून नाकात. देवालयांत आयज तें आमकां तें सांबाळून दवरुया. आमचे फुडले पिळगेक ही सोबीतकाय, ह्या दर्याची सोबीतकाय, ह्या झाडां पेडाची सोबीतकाय, ह्या दोंगराची सोबीतकाय आमी दिवया. ती आमीच काबार करची न्हय, आपस्वार्थी जावन ताचें निसंतण करचें न्हय. आज घडये पयशांचे आशेक लागून कोण कोण घडये उनीत आदारून, फोटींगपण आदारून हें सैम काबार करचें न्हय. सगल्यांक आमकां कायदो आसा. आमी सगल्यांनी गोंयकारांनी सांगाताक रावून हें सोबीत गोंय आमचें राखुया, सांबाळुया, फुडले पिळगेक दवरुया. भाव भयणीनो, आज एक धोरण भितर सरला. कशेय पयशे एकठांय कर, नाड, चोर, फोटोय कितेंय कर. हांव कांय काळ फाटीं कबार करतना एके फामिलीक भेट दिवंक गेल्लो. आनी थंयसरलो दादलो आसा, ताणें एक धाकटुलें बिजनस स्टार्ट केला. तो म्हाका सांगतालो, फादर तुमी सांगताय निती स्वतान चलय, निती स्वतान चल्ल्या हिंग फायदो जायना फादर. येते चोत्ताय, नागोयताय, तेच बरें आहाय फादर. आनी तो आपणाच्या काळजांतली पेनगोड्यो सांगतालो. ही बायल ताची भितरल्यान आयकताली दिसता. ती आयली आनी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर म्हगे घोव कितें सांगो तें सारकें. आमी निती स्वतान आमगे बिजनस कोत्ताय, फायदो जायना फादर, तेच बरें आहाय फादर. पूण निमणी तिची उतरां, पूण जाण फादर, राती जेम तरी बरी पडटा फादर. आमी निती स्वतान वावुरताय, रातची जेम तरी बरी पडटा फादर. तिच्या भाव भयणीनो, निती स्वतान चलतल्या मनशाचेर देवाचो आशिर्वाद आसा. जण एकल्यान हांवें आनी तुमी विचार करचो, हांव निती स्वतान चलतां काय?